सगळे विराय भुरग्या भोवती सोमल्या कायम करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोदान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोदान बापा बसूंक येता तुका बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा सोंपून गेलो आमचो पाप साहेब जुआंव पौल दुसरो हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. हो पाप साहेब जायतीं वर्सां फाटीं आमच्या गोंयांत आयलो, घडये जायत्या जाणांक उगडास आसतलो. हो पाप साहेब देवाच्या मोगान मारियाच्या मोगान लासलोलो आनी खेरीत भाशेन आमच्या पवित्र सभेन ताणें जायतीं बदलपां हाडलीं. तो मॅरियन पोप म्हूण फामाद जालो आनी आमच्या पवित्र सभेन ताणें उजवाडाचें गोट आमकां फावो केलें. एक खालतो ल्हानविकायेन आनी देवाच्या आनी मारयेच्या मोगान जियेतलो मनीस आमकां एक किरीत भाशेन मॉडल जाता. आमच्या जिवितांत असलेच भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमी आपणावंक, दर एक दीस आमी पातोक सोडून आनी बरेंपण आपणावंक ह्या मिसा बेटयेंत आमकां कृपा आनी बळ मागून. आनी जायते पावटी घडी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या, आमी पातोक आदारल्यात, देवा कडल्यान आनी एकामेका कडल्यान आमी चुकी केल्यात. तर ह्या वेळार पातकांचें दूख धरून आमी पातकांचें बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव बाकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. Christa काकलूत कर, Christa काकलूत कर, Christa काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी बंद करुया. जे दिसांव हांव ह्या मिसांत भेटोवंक सोदता तें ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया. मागुया सगल्या आमच्या नाविलीच्या फिरगोसकारां पासत आमकां सगल्यांक बरी भलायकी दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जी कोण आपलो जल्माचो दीस काजराचे वरस समोरुपता तांचे पासत आमी मागुया.
मोहिमेमोन देवा सोद पुदवेदार बापा सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खोऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. बायग्योन पावलूंक रोमकारान बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें बरें तें मोचे भितर म्हणजे म्हजे कुडीन तिकान करूंक रावना म्हूण हांव जाणो. बरें आवडूंक म्हज्या हातान आसा खरें, पूण जें कशें करचें तें म्हाका कळना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना. बगर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करतां. म्हाका नाका तें हांव करतां म्हणटच म्हजें सवें बिराड करूंक रावला तें पातक तें कोत्ता हांव न्हय. देखून हो नेम हांव देखतां. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट म्हज्या हातान लागींच आसा. भितरल्या भितर देवाची सुमुते विशीं हांव संतोसतां. पूण म्हजे कुडीचे सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां. तो गिन्यानाचे नेमाचेर झुजता आनी म्हजी कुडीच्या सांद्यांनी आसा ते पातकांचे नेमांक तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्भागी मनीस हांव. मरणाक वपलोले हे कुडींतलो कोण म्हाका निवारतलो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं देवाचो उपकार मानुया. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाच पातेतां. तूं खरोच बरो, तूं कोत्ताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकोय. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक बासायला ते परमणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोनवालायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे सुमुतीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञा हांव केदींच विसरचो ना, कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजो तर म्हाका निवार. तुज्या आज्ञा हांव पाळूंक सोदतां. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, soi, 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 soi. Soi sorvespora, soi sorvespora, soi, 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 soi. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गूढ तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sui sorvespora, sui sorvespora, soi, 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 soi. Sui sorvespora, sui sorvespora, soi, 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 soi. Sorvespor Tomce soveasu. Tomce soveasu. Luca pormone Gesù Christace शुभ वर्तमान. Uima tuka somya. जेजून लोकाक म्हणलें, उस्तूम ते जावन एक खूब चडोन मानता ते पळयोवन तुमी रोखडीच पावस येतात म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोखिणी जावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात
गोरमी जातली आनी तशेंच घोडटा. अरे दोंग्यानो, प्रितुमेचें आनी मोळबाचें तोंड कशें पारखुचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारखूंक तुमचे लागीं जायना तर नीट सारकें कितें तें तुमचीच तुमी कित्याक थारायनात. देखीक तुज्या प्रवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटोवंक वाटेरूच जाता तितलें कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातान दीत आनी कोसाब तुका बोणकोणींत घालीत. निमाणी दोमडी फारीक कोरीसोर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, युट्यूबाचेर हो एक व्हिडिओ आसा आनी घडये तुमी जायते फावटी तो पळयला आसतलो. एक बार्बेर आनी याज्ञीक केंस मारतना उलयताले आनी बार्बेर याज्ञीकाक अशें म्हणटा, देव खरेपणी आसलो जाल्यार इतलें वायट, इतलें पातोक, इतलें झुजा, इतल्यो एके भाशेन ज्यो त्रास आसात ती आसची नासली. आनी तेन्नाच थंयशिल्ल्यान एक व्हड पिसोडलोले केंसाचो मनीस थंयसर पासा जाता. आनी तेन्ना याज्ञीक ह्या बार्बेराक अशें म्हणटा, बरें बाबर आसले जाल्यार हो व्हड पिसोडलोले केंसाचो मनीस आसचो नासलो. तेन्ना बार्बेर परती पाडून याज्ञीकाक म्हणटा, तो म्हजे लागीं खंय आयला, तो म्हजे लागीं येवंक ना, ताका लागून ताचे केंस पिसोडलोले. आनी याज्ञीक ह्या बार्बेराक असो जबाब दिता, तेंच तें लोक देवा कडल्यान पयस वेता म्हूण पातो कातारता. लोक देवा सोरशिल्लो पयस आसा म्हूण इतलें वायट, इतलें झुजा, इतले त्रास, इतलें पातोक ह्या संवसारांत आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचे दोनूय वाचपां आमकां आमचे भितर वायट आनी बरें झूज चलता तें, दर एका मनशा भितर बरें आनी वायट मदें झूज चलता हाची वयर खबर करता. आनी मोगाच्या बाबडीनो, दर एक मनीस जेन्ना बरें आनी वायटा मदें झूज जाता तेन्ना आख्खे मनशाचें पुराय जिवीत भर हें झूज चलता. आनी हाका लागून आमी म्हणटा मनीस जिवीत भर एक झुजारी. मुस्लीम लोक ताका जिहाद म्हणटात, हिंदू लोक धर्म युद्ध म्हणटात. आनी ह्याच झुजा विशीं आमकां भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता की आमच्या मनशा सोयंबा लागून आमी पातोक आदारता. पूण खरें म्हणल्यार आमच्या मनशा सोयंबान बरें करपाची आशा आसा, कित्याक देवान ही आशा आमचे भितर घातला. जेवान सगळें बरें रचलें आनी ही आशा आमचे भितर रिगोयला जाल्यार आमी वायट कितें करता? कित्याक आमी करता वायट? कित्याक आमी पातो घालता काय? आमच्या मनशा सोयंबान लागून. आमचे मनशा सोयंब आमच्या जिवितांत कितें बरें आसा तें आमी करूंक सोदता, पूण आमी शेकी तें करिनात. आमी करूंक सोदिना त्यो वस्त आमी शेकी करतात, वायट आमी आपणायतात. कित्याक आमच्या जिवितांत ताळणी येतात, वायट चिंतना येतात आनी ह्या ताळणे वरवीं आमी पातो घालता. आनी सगळ्या मनशा भितर ही ताळणी आसा मोगाच्या बाबडीनो. जेजूच्या जिवितांत पासून ताळणी आसली, पूण ह्या ताळण्याचेर जैत व्हरून ताणें आमकां दाखोवन दिलें की मनशा स्वयं घेवन पासून ह्या ताळण्याचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता. कित्याक जेजू आमकां निवारता, ह्या पातकांतलें आमकां निवारता. आमच्या मनशा स्वयं म्हणजे ताळणी येवन पासून आमच्यान हें वायट पोसावंक जाता. आनी कशें वरवीं काय?
कितकोन आमच्या कॉन्शियस एफर्ट करून आमच्या काळजांतल्यान तोजवीद करची गरज. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पातकांक पडली म्हूण आमचें दी एंड आमचो शेवट जायना, पूण परतेंच जाल्यार पातकां वरवीं आमी देवाचो मोग अणभवूंक पावता. देव आपलो मीत नासलेलो मोग आमचे सगळें दाखोवन दिता म्हूण आमकां एके भाशेन उगडापी जाता. जायते आमचे प्रोटेस्टंट ब्रदर्स, जायते आमचे बिलिवर्स असो एक प्रश्न करतात. तुमी सांता भोगताक आल्तरांत दवरतात, आल्तरां मान तांकां दितात, पूण तांचें जिवीत पळयल्यार जाल्यार इतलीं पातकां तांचे भितर आसा, जाल्यार तुमी तांकां कित्याक आल्तरांत दवरतात? हाचो जबाब म्हणल्यार देवाचो मोग अणभवून ताणें आपलें जिवीत बदल्लें, पातोक सोडलें, पातकाचें जैत व्हेलें आनी शेखी आपल्या जिविताची बदलणी करूंक देवाचो खरो पाटलावदार ते जाले. मग अशा भावा भयणीनो, असलीच कृपा आयज ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. आमचें वायट जिवीत आमी सोडूंक दिवंक, आमच्या जिविताची बदलणी करूंक हे ताळणी ही पातोक आमी पयसावंक, बऱ्यो त्यो कन्यो आमच्या जिवितांत करूंक आमकां देवाचो आदार ह्या मिसांत मागुया. Rupai banggar makina, aku songsar tu selesai bang. Amci kalsan lukasan, kushin wopun ditaduka. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव देता. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव देता. उबी रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्ल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेखळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोळ तुवें रोचलाय. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा, तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सोंता भोगतांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती परगट्टा. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका जोय, उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavardaco gut por gutoja Gesù Elo Gesù জীবন সালা Gesù novia yetolo Gesù elo Gesù জীবন সালা Gesù novia बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तादुले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मारिये देवाची माय संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोरम दुदाम आनी सर्व गाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सत पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकलो दीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची कपूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची कपूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जोणाका पयल्यांत ती सुकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमची मोदल्या कोणाक तान लागल्या. ओतमो आमचो सुको आमची मोदल्या कोणाक तान लागल्या. ओतमो आमचो सुको सांग गेला. आमचो ओतमो ताणेला. देवाक ताणेला. आमचे गाणी सोत्रेता. देवाक सोत्रेता. आमचो ओतमो ताणेला. देवाक ताणेला. आमचे गाणी सोत्रेता. देवाक सोत्रेता. उत्मिक कोमिन्या खातीर मागणी. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आखोच तुका एकवटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गोटाची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजोनी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सव्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सत्पुर्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून दियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लेपून रावलोल्या देवा हुंड्या सोर्यान रूपान लेपलोल्या
duka purnipat kurtau bukti pornan duka vunditau moje hinolke karis sarke kalte zata tujmo kar tuje no doruts galon soglots virun vetagiumoso hangazor sodin tuka polion saspon sakon sampornai tuje utor matai kon kalzant mocha baval tirzata du vende vacha putan sanglatitle katrin sotmanta sotut sotace utor hace odik kidet skorena. Uimbogaru Jesu, sogle kaltikayen आम्ही तुझे मुखार आसा पूर्ण भावार्थान तुझे मुखार आम्ही आमचे समर्पण करता जेजू तू जावन आसा आमच्या जिवितांत भावार्थाची जोर तूंच आमकां करपा दिताय तुज्या बापाचेर पवित्र आत्म्याचेर आमचो भावार्थ थिरावंक होय जेजू सगळे खालतिकायेन आमी ह्या वेळार तुका बोसता आनी आमकांच समर्पिता ह्या वेळार आमची मान आमी बागोवया आनी जेजूक आमी नमस्कार करुया जेजूची बोजवण करतना आमी गायन करुया जेजू 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 शांतीची तुझोर आमचे भितर शांतीची तुझोर आमचे भितर सदांच ती व्हांवती तुवर सदांच ती व्हांवती दवर जेजू 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 जेजू
खालसाची शांती आमची शक्ती खालसाची शांती आमची शक्ती दिसराती आमकां तूं दे दिसराती आमकां तूं दे जेसू 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 बापाची शांती आमचेर रोखोय बापाची शांती आमचेर रोखोय जुसाची मोदा उबोय जुसाची मोदा उबोय जेसू 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 तुझे मुखार आमी सोरपोट हांव जेसू तुझे मुखार आमचे पूर्ण समर्पण आमी केल्या जेसू आमची जिवीत आमी ह्या वेळार तुज्या हातांत घालता जेजू आमी तुका वाखाणटा हे भावार्थाचें देणें तुवें आमकां दिलाय म्हूण हो भावार्थ तुजें एक उपोट दान आमकां आनी हें दान आमच्या पूर्ण समर्पणा वरवीं आमी तुका भेटोवंक फावो ह्या वेळार ह्यो गोडण्यो तुजे मुखार सारूंक तुवें आमकां संदी फावो केल्या खातीर आमी तुका आदीन वाचता जेजू आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू वाखाणणी आनी स्तुती तुका जेजू तूंच आमचो सोडवणदार तूंच आमकां बरी भलायकेन दवरताय तूंच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय जेजू तुवें म्हाका कुटुंबाचें देणें दिलाय तुवें म्हाका भुरग्यांचें देणें दिलाय तुवें म्हाका आवय बापायचें देणें दिलाय एक कुटुंब कसो भावार्थान वाडोवन दर दिसा तूं आमकां संदी दिताय ह्या खातीर आर्गां तुका जेजू वाखाणी तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू स्तुती आनी वाखाणी तुका जेजू दर एक दीस मिसा भेटेंत तुजें मांस आनी रोगोत शेवंक तूं आमकां फावो करताय तुका आमच्या जिवितांत जागो दिवंक हो आनीक एक सोयेग तुवें आमकां दिलाय जेजू जायतीं आमची भावा भयणां जीं परदेसांत आसात जीं कोण इंडियेचे कोणशांनी आसात जांकां आपलो भावार्थ परगटूंक फावो जायना जांकां आपलो भावार्थ जियोंक संदी मेवना दुमाळो त्रास सोंसतात पूण आमी जेजू सुभागी
दर एक दीस तुका बोजोंक तुका भोगोंक आमी पावता आनी आमकां संदी मेवता. तुका वाकाणटा जेजू, तुजें नांव आमी वाकाणटा. जेजू हें उतर दर एक दीस आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी वापरता तेन्ना तुजो अनुभव आमकां मेळटा. तुका रूप रूप आमी भोगूंक पावता. खरेंच तुज्या नांवाक पदवी आसा. सगळे बरेपणा खातीर आमी तुका दिनवासता जेजू. ह्या तुज्या नांवाक सगळी वायट पयस जाता. आमची मनां देवाचेर दवरून जेजू हें नांव वापरून आमकां एके भाशेन आमच्या जिवितांत सोंपेपण जाता. त्या खातीर आमी तुका दिनवासता जेजू. हे वेळार आमी गायन करुया, आय सिंग प्रेझेस टू युअर नेम. आमचे हात आमी उक्ते करुया. I sing praises to your name, O Lord, praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, O Lord, praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tuja namak vakanta somya namak vakanta donya tuje navorte anikoret vakanche Tuja namak vakanta somya namak vakanta donya tuje navorte anikoret vakanche. ओय जेजू तुजें नांव व्हरतें. दर एक दीस आमी तुका वाखाणूंक फावो. जायतीं बरेपणां तुजेशी आमी अणभवता. ह्या वेळार थोड्यो घडयो जेजूचेरूच आमचे दोळे आमी लावया. लूक एट जीसस. ताचे आसने अणभव. फील हिज प्रेझन्स right here, right now. एमाउस वाटेर वेतले शीस जेजू लागीं मागता, आमचेशी राव सोम्या. ह्या वेळार आमी जेजूक म्हणुया, आमचेशी राव जेजू, आमचेशी राव जेजू, आमचेशी राव जेजू. आमच्या काळजांत यो जेजू, तुजे शक्तीन आमकां भर जेजू. तुजे वाटेन आमकां चलय जेजू. तुजेर म्हजो भावार्थ वाडय.
ह्या वेळार जेजूक आमचे काळीज आनी मन आमी उक्तें करुया. तुज्या जिविताचे आवडे फावो जाली बरेपणां, आव्हानां, कोश्ट, जिवितान प्रश्न आसात ते सगळे ह्या वेळार आमी जेजूक सांगुया. माग जेजू लागीं भावार्थान वाडोवंक. जेजू, तुका पळयोवन तुजे पवित्रतायेन हांव गूळ जावंक सोदतां. हांव जेन्ना तुका पळयता, वेन आय लूक एट यू, आय फील अ डिफरंट सेन्स ऑफ जॉय. म्हज्या जिवितांत वेगळेच तरेची खुशालकाय हांव अणभवतां. संतोष म्हज्या जिवितांत हांव भोगतां. हीच खुशालकाय ह्या वेळार आमी जेजू कडल्यान घेवया. आमी गायन करुया. तुका आमी पळोवंक ना. R40. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो भावार. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो भावार. जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका. जेजू सोरोत्रा तुजी सासनाच्या जिविताची कोणाशी वचून आमी, कोणाशी वचून आमी. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विस्वास देवता. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विस्वास देवता. जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका, जेजू आमच्या तारका. जेजू तूं एकलो आमकां
Basojta sasnik jive Basonin petta viswas Bausanin porta viswas Tukami purongna Torim dumoktu sokortam Dukami purongna Torim moktu sokortam जेजू म्हज्या भावार्थाचें जिवीत हांव तुजे मुखार दवरतां म्हजे सगळे उत्सुकताये तुजे मुखार हांव दवरतां म्हज्या जिवितांत जायते फावटी भावार्थान हांव आलता दोलतां जेन्ना म्हजेर कोश्ट येता तेन्ना म्हजो भावार्थ उणो जाता तुजे लागीं आमी बोगसणे मागता जेजू संवसारी वस्तूंनी गोल जावन संवसारी आशेक लोबदोन तुका म्हज्या जिविताचो माज हांवें करूंक ना तुका म्हज्या जिवितांत पयलो वयलो जागो हांवें दिवंक ना जेजू तुजे लागीं हांव बोगसणे मागतां जेजू ह्या वेळार ही सगळी म्हजी उत्सुकताय हांव तुजे मुखार दवरतां तुजे कृपेन म्हाका व्हर तुजें बोगसणें म्हाका दी जायत्या मनशाचेरूच हांव पातयेलो पूण जेन्ना तुजेर म्हजो भावार्थ हांवें दवरूंक जाय तेन्ना हांव फाटीं रावलो मनशाक आमी उदीक मोल दिल्या म्हाका वगोस जेजू हील मी लॉर्ड ऑफ माय अनबिलीफ म्हजो भावार्थ तुजेर थिराय जेजू ह्या वेळार बोगसणेच्या मनान आमी गायन करुया आय 9 जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां बोगसोंक म्हजी ही सगळी होय जेजू आमी तुजे लागीं पातकांचें बोगसणें मागता सदांच
ह्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका. तुजे पवित्र आत्मेन आमकां भर. मुखार जेजू, पवित्र आत्मो दर एक दीस आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ वाडयता. ह्या वेळार हांव मागता तुमी सगल्यांनी तुमचे दोळे बंद करूंक, तुमचे हात तुमच्या हड्याचेर दवरात आनी मागात, पवित्र आत्म्या, हांव सत मानता ह्या वेळार तूं म्हजे भितर आसाय म्हूण. ह्या वेळार म्हजो भावार्थ वाडय. म्हाका तीर गोट भावार्थाचो मनीस कर. आनी ह्या भावार्थान आनीक म्हजो वावरा वरवीं देवाक मानवलोलो हांव जाल्यार पुरो म्हूण हांव मागतां. पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागुया. आनी आमचे हात ओड्ड्याचेर दवरून आमी ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक गायन करुया. M2 ये आत्म्या बापाच्या. ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, बापाची भुरगीं आमकां कोर, जेजूचे गोवाय आमकां कोर, मोगाची बाबोयण आमकां कोर, मोगाची बाबोयण आमकां कोर. आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेजूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, Romans chapter 10 verses 10 आमकां सांगता, देवाच्या उतरा वरवीं आमचो भावार्थ वाडटा. जरी तर हांव इल्लो देवाचें उतर वाचता जाल्यार, हांव इल्लो देवाचें उतर आयकता जाल्यार आमचो भावार्थ इल्लो आसतलो. जरी तर हांव ओदीक आयकता जाल्यार आमचो भावार्थ ओदीक आसतलो. आनी तीर गोट भावार्थाची मनशां आमी जातली. तर ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकुया. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. रोक्ता मासा प्रमाणे आमचो पुर्वज जालेल्या आब्राहामाक कितें मेळ्ळें म्हणुया. जर आपणेन केलेल्या करण्या उदेशी आब्राहाम नितीवंत जालो तर ताणें बोडाय दाखोवन येत. पूण
देवा मुखार न्हय तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता अब्राहम देवाक सोत मानलो आनी तें ताचें नितीवंतपण कशें लेखून आयलें काम करतल्याक ताचो मुशारो फुंकोट देणे कसो लेखिनात तो ताका देवें कसो लेखतात काम करचे सुवातेर पातक्याक भाग्यवंत करतल्याचेर भावार्थ दवरता ताका हो ताचो भावार्थ नितीवंतपण कशें लेखून येता देखूनच कोरन्या विरेंत देव नितीवंतपण फावो करता तसल्या मनशाक दावीद बागी म्हूण अशें परगट्टा ज्या मनशाची खोटेपणां बोगसोल्यात आनी जांच्या पातकांचेर दांपणें पडलां तें मनीस बागी ज्या मनशाचो देव गुन्यांव करिना तो मनीस बागी देवाचें उतर हें सगळीं बसूया भावार्थ आमकां देवा मुखार मानवलोलो करता फेथ जस्टिफायज अस भावार्थ आमकां कोज्ञो करूंक आदार दिता ह्या भावार्थांतल्यान आमची बऱ्यो कोज्ञो उपजोवन जाता आमच्या भावार्था वरवीं जोर फुट्टा आनी सगल्यो बऱ्यो कोज्ञो आमी करूंक पावता होय जेजू पूर्णपणी तुजेर आमी विस्वास दवरता अब्राहम जावन आसा आमचो भावार्थाचो बापूय कितलींच वर्सां ताका भुरग्यांचें देणें नासलें पूण देवान ताचे कडेन एक बासावणी केली हांव तुका एक व्हड संसद दितलो अब्राहमाच्या मनान हे दुबाव आयिल्ले आसतले म्हाका एक भुरगो पासून ना आनी एक व्हड राष्ट्र म्हाका खंयचो जातलो तरी पूण तो देवाचेर पातयेलो आपलो भावार्थ ताणें देवाक तीर केलो जेन्ना दोंगरार ताका पाठयलो आपल्या पुताचो बलिदान करूंक तो फाटीं सरूंक ना कित्याक तो जाणा देव कितें बरें आसा तें करतलो म्हण पूर्णपणी ताणें देवाचेर भावार्थ दवरला देवाचेर पातयेलो तो आपल्या पुताक घेवन दुखाबरीत कोणती बरीत जावन समोरपण तो त्या दोंगरार चडलो ही जावन आसली ताच्या भावार्थाची वाट जेजू तुज्या मोगाक आमच्या जिवितांत जाय तें कितें आमी त्याग करूंक फावो ज्या बेसावांनी देवान आमच्या जिवितांत भरल्यात जे बेसावनी आमकां आमच्या बापान आमकां दिल्यात तीच बेसावां वरवीं थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांतल्यो आमी खुशीन दवरूंक गरज अब्राहमा भाशेन ह्यो सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितांतल्यान पयस दवरूंक आमकां शिकय जेजू जाय ती दान दौलत तुवें आमकां दिलाय जेजू एक बरी नोकरी तुवें म्हाका दिलाय जेजू जेजू एक बरें घर दिलाय गाडी दिलाय रावपाक एक बरी सुवात खावपाक जेवपाक बरें जेवण पिवण न्हेसूंक पांघरूंक बरें आवरून म्हजे ओत्मीक गरजो पुरावे करूंक इगोज भावात्याचो जमो पॅरीश कम्युनिटी तुवें आमकां दिल्यात हें सगलें तुवेंच दिलाय जेजू
तुज्या मोगा खातीर ह्यो सगल्यो वस्तू ह्या वेळार हांव कुशीन दवरतां, कित्याक हांव जाणा जेजू तुजेर हांव पाती येयल्यार जाल्यार ह्यो सगल्यो वस्तू तुवें म्हाका दितल्योच म्हूण. ह्यो सगल्यो वस्तू सेकेंडरी, आपशें म्हज्या भावार्था वयर ह्यो म्हज्या जिवितांत मेळटलें. फकत तुजेर हांव पाती येता. ह्यो वस्तूक हांव जोरी तर चिटकून रावलें जाल्यार तूं म्हज्या जिवितांत आसचो नाय. हें वळखून घेवंक जेजू म्हाका तुजी जाणविकाय दी. तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. अब्राहम गेलो दोंगरार आपल्या पुताचो त्याग करून, पूण पुताचो त्याग करचे बदलेक देवान ताका एक मेंढरो दिलो आनी आपल्या पुता सांगाता ताणें तुका हें बलिदान केलें. जेजू, आमच्या पातकां खातीर तुवें तुजोच बलिदान केलो. एकूच पावट आमच्या पातकां खातीर तूं मेलोय. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्सेस 10 आमकां सांगता, 10व्या वेसवरान 10वे वळींत आमकां मेळटा, सगल्या पातकांचेर जोयत व्हरूंक आमकां बापाशी पोत्तून व्हरूंक जेजून आपल्याकूच बलिदान केलें. जेजू, तुवें बापाचेर पातयेवन म्हणलें, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. जेजू, असलीच जावं दी आमची उतरां. आमकां शिकय म्हणूंक, बापा तुज्या हातांत सगलें म्हजें जिवीत हांव घालतां. तुज्या हातांत हांव घालतां म्हजो आत्मो. आमचें आखें जिवीत देवाक भेटोवंक, देवाक समर्पोवंक आमी गायन करुया, तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो. R38. तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, नाशांत दिना वरवांचो. तुज्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, नाशांत दिना वरवांचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. धारोक तूं आत्म्याचो, गुवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. धारोक तूं आत्म्याचो, गुवर सोडवणेचो. एक शोधपोती विदेशी जावन पासून
तुजेर भावार ताणें दवरलो. ताणें आपले सेवकाक तुजे सोरशीं धाडलें. आपूण पयस रावलो आनी आपल्या चाकराक बरो कर म्हूण ताणें मागलें. होय जेजू, पूर्ण समर्पण ताणें तुजेर केल्लें. पूर्ण भावार्थान तुजे लागीं ताणें मागलें. जेजू, तुवें म्हज्या काळजांत येवंक म्हाका फावना, पूण एकूच तोर मातलोय आनी हांव बरो जातलो. Jesus, I am not worthy to receive you, but only say a word and my faith shall be healed. एकूच उतर उलय जेजू आनी म्हाका पेकोवणी फावो कर. म्हजो भावार्थ वाडय. एकूच उतर उलय. ही पेकोवणी म्हाका दी जेजू. ही पेकोवणी हांव तुजे लागीं मागता. म्हजो भावार्थ वाडय. म्हज्या जिवितांत दुयेंसां आसात जाल्यार ही दुयेंस पयस कर. म्हाका पेकोवणी फावो कर. आमकां जेजू भावार्थाचे दोळे फावो कर. आमी दुलपद गावया. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. भावार्थान तुजेर आमचे दोळे लावन आमी तुजेर पातयेवन आमकां पेकोवणी मागता जेजू. जाय तो कोडू अनुभव म्हजे भितर आसा जेजू. म्हज्या जिवितांत एकसूरपण हांव भोगता. म्हजे भितर यो जेजू. बिराड कर म्हजे भितर आनी म्हाका पवित्र कर. कोणाचो राग म्हज्या जिवितांत आसा त्या मनशाक बोगसूंक म्हजे लागीं जायना. तुजें आसणें म्हाका सदांच बगूंक दी जेजू. ह्याच भावार्थाचे दोळे आमकां फावो कर आनी दुसऱ्याक बोगसूंक आमकां पेकोवणी आनी दुसऱ्याकूय पेकोवणी आमी मागता जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवन बघून आमकां जागोय जेजू. अब्राहमाक देवान आपयलो आनी देवाचेर पुर्णपणी पातयेवन अब्राहमान हो भावार्थ खोलायलो आनी आपल्या कोडण्यांनी दाखयलो. जेजू, म्हाका ही म्हजो भावार्थ म्हजेशीच न्हय पूण दुसऱ्या सवें वांटोवंक आदार दी. दुसऱ्या सवें दिवंक आमकां आदार फावो कर. जायतीं म्हजी भाव भयणां आमची शेजारी आमच्या वाड्यांत मिसाक येनात. म्हज्या कुटुंबाचीच वांगडी ऑनलायन मिसा पळोवंक सोदतात. इगोर्जेंत मिसाक येवंक सोदिनात. तांचो भावार्थ वाडय जेजू. तांकां भावार्थाचे दोळे फावो कर आनी आमचोय भावार्थ वाडय. भावार्थाचे दोळे
तुका पळोवंक भोगो आमकां जागोय जेजू. जायतीं म्हजीं भाव भयणां जेजू, तुजेर पात येवन जेवचे सुवातेर तुका सोडून हेर धर्मांनी भितर सरल्यात. तुजें खरें आसणें ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आसा म्हूण वळखून घेवचे सुवातेर तीं हें सांडून कांय कारणाक लागून दुसऱ्या जम्यांनी भितर सरल्यात. तीं खरें म्हणल्यार तुजेर पातयेतात जेजू, पूण तांचे खातीर आमी मागता तुजें खरें आसणें ह्या पवित्र संस्कारांत आसा म्हूण तो वळखून तांचेर सोत मानूंक तांकां बळ आनी गोठाय फावो कर जेजू. मागता सगल्या आमच्या प्रोटेस्टंट भावा भयणां खातीर, ऑर्थोडॉक्स, जेहोवा विटनस, बिलिवर्स, पेंटिकॉस्टल्स आनी हेर दुसरी भावा भयणां जीं तुजेर पाती येतात पूण पुर्णपणी तुजें आसणें तीं वळखून घेनात. पवित्र सभेच्या एकवटांतली फुटोवन तीं भायर सरल्यात. तुजे एकेच पवित्र सभेंत तें सोत मानिनात. तांचो भावार्थ वाडोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक भोगो आमकां जागोय जेजू. जेजू मोगाळा, म्हाका जायतीं दुयेंसां आसात, जायतीं पिडा म्हजे भितर आसात. कुडीची न्हय जाल्यार मनाची पिडा आसा, इमोशनल पिडा आसा. ही सगळी पिडा म्हजी वेगवेगळी तरेची तुजे मुखार ह्या वेळार हांव दवरतां जेजू. All types of pain, various types of sickness, I surrender unto you, Jesus. तुजेर म्हजो भावार्थ वाडोय. असलें केन्ना आमच्या जिवितांत दुयेंस त्रास येता तेन्ना पयलो जेजू तुजे मुखार हांव सरपटूंक ना. जायते फावटी हांवें पयलो दोतोरांशी गेलो, पयलो हांव गेलो घडये वेगवेगळे तांत्रिकाशी, जें हांव करूंक फावो नासलो. आनी सोर शेवटी कांयच जायना म्हूण तुजें सोरशी शेवटाक आमी आयल्या. आमचो भावार्थ वाडोय जेजू. आमच्या जिवितांत ही पिडा येता तेन्ना भावार्थाचे नदरेन ती पडयोन आनी हे पिडेंतली आमकां मेकळी कर म्हूण आमी मागता जेजू. आब्रामा भाशेन आमचो भावार्थ वाडोय. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक भोगो आमकां जागोय जेजू. ह्या वेळार थोड्यो गोड्यो दिंबेचेरूच आमी रावया. जेजू मुखार दिंबेर आमी पडुया आनी आमकां कितें जाय आमच्यो खासक्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया.
खातीर भावार्थान आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. जायत्या जाणांनी आपल्या पासत माग म्हूण आमकां सांगल्यात. तांचो उगडास आमी करुया. तांचे पासत आमी मागुया. आमची नावेली गांवची कांय भाव भयणां अर्गांची मागणी करतात. पोतीक बरी सर्वीस मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिता. पुताची विजा रिन्यू जाल्या म्हण देवाक अर्गां दिता. नीलाक बरी सर्वीस दिल्या पासत अर्गां जाल्यार कोण सगल्या बरेपणा पासत देवाक अर्गां दिता. आनी कांय आमच्यो गरजो हे भाशेन आसात. दुवेक बरे भाशेन आपलें शिकोवप करूंक आदार मागता. पुताक सोरो पिवपाची वायट संवय पयस करूंक मागता. वेलिशाक एक बरो सांगाती फावो कर म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. एक आवय आपले दुवेक एक बरो सांगाती फावो कर म्हूण मागता. सोन्येची विजा बेगीन मेळोवंक मागता. एन आनी एलेक्साक भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण मागता. चेल्सी आनी एडिस आनी वेलेन्सियो आनी शेरलाक भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण मागता.
रायनाक बरी सर्वीस मेळोवंक मागता. फिलू आनी एरिकाच्या पोतिनीक बरी भलायकी फावो करूंक मागता. ब्रँडनाक परतून देवाचेर बावर दवरूंक ताका आदार दी म्हूण मागता. कोण आपले फामिलीक बरी भलायकी मागता. पोतीक आस्माचें दुयेंस आसा ताका बरो कर म्हूण मागता. देवाक मानिनात तांचे पासत मागता. पोतीची सोरो पिवपाची वायट सोय पयस कर म्हूण मागता. सगल्या बोणकुणीत आसलेल्या भावा भयणां पासत मागता. जिवितांत आयलोल्या आडखळीक फुडो करूंक जायना तांचे पासत मागता. दुसऱ्यांक दिल्लें दुडू परतून फारीक जावंक मागता. भुरगीं बरे भाशेन शिकून परिक्षेक पास जावंक मागता. आनी आमचे लागीं दुसऱ्यो जायत्यो गरजो आसतल्यो. जायतीं आमची भाव भयणांक सर्वीस ना. जायत्यो जाणांक कुडी वतन्याची भलायकी मेळना. कुटुंबांत फुट्टी पडल्यात, दुयेंसां आसात, शांती ना कुटुंबांत. ह्या सगल्या मनशां खातीर, सगल्या कुटुंबा खातीर आमी मागता जेजू. जेपोरी जेजू तुवें सगलें तुजे बापायक भेटयलें आनी पूर्णपणी आमच्या बापाक सगलें भेटयता. आमी ह्या वेळार जेजून शिकयलेलें मागणें आमी बरोबर उच्चारता. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया.
Sacramenta ravlolia mogacha Gesù. Sacramenta ravlolia mogacha Gesù. 울파의 양치 갈사 두자 모가 보고 감히 두가 사스나자 사스나 울파 양치 갈사 두자 모가 보고 감히 두가 사스나자 사스나